ते पेडणे वाठारान आणि मांद्रे मतदारसंघात पाणी शॉर्टेज जे आसा दिसान दीस वाढत आसा आणि लोकांक पाणी मेळना टायमार आणि कांय जाग्यार तर म्हयन्याभर पाणी ना आणि कांय जाग्यार तर वर्सभर पाणी ना। नळाचे बिल मात्र टायमार येता आणि असे लोकांचे म्हणणे आसा। आणि त्याच बरोबर सरकार म्हणतात हर घर जल म्हणतात आणि हर घर जल दिवपा खातीर नळ बसयले, पण त्या नळाक अजून मेरेन उदक काही जाग्यार मेळना। हे खंय तरी तेंच्यांनी पळोवचें आणि अनेक कार्यक्रम केल्या हेंच्यांनी सरकारान। सरकार तुमच्या दारी केल्या, मागीर आता परत काही दिसात थोडे दिसांतल्यान म्हणजे आमदार तुमच्या दारी येवपाक लागलेले आसा। पण हे जे आयलेच तरी हे जे लोकांचे मेन बेजीक जे इश्यू आसात ते अजून मेरेन सॉल्व जायना। जरी लोकांक जरी 24 आवर्स जरी पाणी दिवपाक जायना जाल्यार तांकां एक दिसांतल्यान एक 2 वरां तरी पाणी मेळचें अशी त्यांची सुद्धा लोकांची मागणी आसा। पेडणे आणि मांद्रे वाठारान ज्यांका पाणी सप्लाय जायना तांकां टँकरान तरी वॉटर सप्लाय करचे अशें स्थानिकांचे म्हणणे आसा आणि त्यांची मागणी आसा। हांगा आमकां 1 वर्स जालें उदक काय येयना। येयले तर मातशे सुताचो धागो कसो येता, एकाच खंयच्या नळाक येता। आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता। बाय आहा ती पयस आसा आनी सकयल आसल्यामुळे आमकां वचोंक जायना। आमदाराक सांगून हे आता कितके पार्टी वचून येयले थंयसर डिपार्टमेंटान बी। नळाचं पाणी काय नाही, जे टायमाक येईना आता। सकाळी तो 6:30 नंतर सोडटा तर बाकी सगळं त्या वाटेत पाणी वयता, सकयल वयता आणि त्या हंसर काय पाणी थोडंसं येता आणि मग रोखडाच वयता, त्याच्या पयलीं येय पाणी ता असा खूप दीस जाला। आमचे लोकांची तक्रारच असली त्याच्याकडे। तो सकाळी सुद्धा आज येयला तो आणि सांगला आपण तुमकां टाकी 2 भरलेले आहात ते तुमकां येयलो। ताका लागून हंसर जी समस्या जी आसा ह्या आणि दुसरं म्हणजे का हंसर बाया हातीक सकयल आसा आणि हांकां त्रास जाता। कामगार जे आहात ना आमचे कामाक बी वयतले हातीवाले पोटाचे, तांकां सकाळी काय ना पाणयाचो मोठो प्रॉब्लेम जाता। ताका लागून बाकीची कामां उरतात। इतक्यात माझं सांगणं आसा की जेणे करून काय ना हा पाणी काय ना बेगीन आमची ही पाण्याची सोय करपाची, ना जाल्यार टँकर तरी सकाळचे हाडून सोडपाचे। गेले 1 वर्षापासून आमकां पाणयाचो प्रॉब्लेम आसा। ज्या वखदां आमकां वर्सा पयलीं पाणी येय आसला तर डायरेक्ट ह्या वाटेसून कनेक्ट आसला, तर डायरेक्ट आमकां बेगीन येय आसला पाणी आणि 8-9 जायसर रावा। मदींच खंय तरी तेणी वाल तो चेंज केलो आनी मागीर बाजारासून आमकां पाणी सोडलां। बाजारासून पाणी सोडलां म्हणटकीर आतां आमकां भरपूर त्रास जाता। बाजारासून येताला केव्हा आणि आमकां मेळताला केव्हा। हंसर आमकां 8 7:30 असा पाणी येता। भुरग्यांक सकाळची इस्कॉलाक पावोवचें पडटा आनी हाडचें पडटा। मागीर सकाळी फुडें पाणी भरचें तर काय तांकां च्या करून दितले आनी खूब प्रॉब्लेम। आनी सकाळचो संक नळ येता न्हू तो 20 मिनटां पासून रावना आनी बारीक शाप आनी आमी एका नळां आमी दोगां भरतात आमच्या घरांतली। तो पासून आमकां पाणी मेळना, आमकां सकयल वचून मागीर पाणी हाडचें पडटा इतकें लांब आनी चडटी कितकी आहा। नळाची बिलां टायमार आनी बरी रावन येतात बिलां सारकी। कशी येतात काय खबर ना, पाणी काय आमकां येयना म्हणल्यार बिलां खूब येतात। आमच्या त्या सायडीनी आमकां 3 घरांक आमकां न्ही 11 पावता उदक। सकाळचे सोडटा 11 पावता आनी तो 12:30 म्हटल्यार तो बंद करता। कित्याक बारीक उदक येता, वर टाकयेक चडान सकयल भरपाक सुमता आमकां उदक मेळना। आयशा परब आणि आम्ही वयल्या वाड्यार रावता। आमकां 15 दीस जाले उदक ना। आम्ही आमच्या पंचाक कॉन्टॅक्ट केलो, पंच बाबडो डेली येता आणि पळयता आणि वयल्यान तो आनी एकलो कोण तरी आसा उदक सोडपाक, तो बी पळयता हांगा येवन, पण कांयच उदक ना। आणि आम्ही वयल्या साहेबाक बी फोन केलो, पण साहेब सांगता येतलो नळ, पण अशें 15 दीस जाले। 4 वर्चा वाडा मुर्जी हांगासर आसा आनी हांगासर कंटिन्युअस जाल्यार फाटले 15 दीस हांगासर उदीक येना लोकांक म्हणून सतत कंप्लेन आसलेली। तशेंच आमी हांगासर लोकल जो आमचो वॉटर पंप आसता ताका सोडपाक जो मनीस आसा जालंधर हाचे कडेन कंटिन्युअस आमी फॉलोअप करतले। पूण कितें आसता सकाळी 8 सुट्टा आनी 2 बंद जाता उदीक। पूण जो मेरेन 12 बंद जाता म्हणटा, पूण जो मेरेन ते पायप भरपाक टायम आसता तितल्यानूय ते पायप भरना, लोकांक उदीक टायम टू टायम पावना। आणि तशेंच लोकांक जर एक पयरो चुटलो, सध्या तुमकां खबर आहा की केबलिंग चालू आहा हेचे इलेक्ट्रिकल केबलिंग, थंय जर समज एक पायप फुटले म्हणजे म्हाका दिसता 15 दिसांनी कमीत कमी 8 फावटी तरी पायप फुटला आनी लोकांक ते उदीक बरोबर येना आनी तेजो जो फ्लो आसा तो लोकांक बरोबर पावना आनी लोकांक जो उदीक अजिबातूच मेळना। हांवें कंटिन्युअस डिपार्टमेंटा कडेन ट्राय केले, म्हाका दिसता एईचो नंबर हो कोणा कडेन ट्रेसेबल जायना। एई म्हाका दिसता पेडण्यान 2 दीस आसता दिसता, नेओ कोण येयला चार्ज आनीक खंय तरी आसता, एक सोमार आनी मंगळार। लोक म्हाका सांगता आमी पेडण्या या, पण हांवें म्हटलें तांकां सांगलें की पेडण्या वचून कांयच फायदो जावचो ना, कित्याक एई थंय आसना आनी तुमचो प्रॉब्लम हो सॉल्व जावचो ना। मागता की जे हांगासर लोकांच्या भितर एक संभ्रम निम्रान जाला की उदीक मेळना, कित्याक सांगया ते सगळे उदीक डायवर्ट केला तुयेन म्हणून।
पूण हांगासर हांव सांगूंक सोदता सरकाराक की बेगींतल्या बेगीन आमची हेची दखल घेवची आणि हे जो आमचो वयलो वाडो आसा त्यांची पाणयाची समस्या सॉल्व करपाची. धन्यवाद. महिनो झालो केव्हा येता 1 महिना जालो आमकां पाणी थोड्यांक सकल ना आसा न्हू थोड्या म्हणटा एक खंय कोणाच्या हेका लागीं आहा कोणाचो खोल गेला थंय पाणी चलता न्हू ते उंची आसता थंय झपकून हें आमकांय बी कळटा भितर ना म्हणटा न्ही आमी खंय फावटी धांवतले आदल्या वयन कोणा कडेन राजू आहा कोळशे आहात खंय घेवन धांवतले कोण करी आदी कोणी पूर्वजांनी खंय करून दवरल्या ती आसा. प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी.